आम्ही म्हणता की सर्व धर्म समभावतेत जर वागले असले जाल्यार कितें फरक पडटा. ज्या भारताच्या घटनेन आमकां सर्व धर्म समभावता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, कॉमन सिव्हिल कोड हो फॉलो करपाचो आमकां जर अधिकार दिला आसत जाल्यार प्रत्येकाक न्याय धर्मानुसार आणि जातीनुसार तो कित्याक. ह्या देशात आम्ही युनिफॉर्म सिव्हिल कोड कित्याक फॉलो करचो न्ही. ह्या देशात वन नेशन वन इलेक्शन कित्याक आसचें न्ही. हेजो विचार म्हाका दिसता युवा पिढीक करपाची गरज आसा. हे सगळे करता आसतना आम्ही सातत्यात पळयता की फाटल्या 26 जानेवारी ह्या दिसाची थीम कितें आशिल्ली. ह्या दिसाची थीम आशिल्ली विकसित भारत 2047. कारण दर फावटी जर आम्ही ह्या देशाक थीम दिवन जर फुडें गेले नासत जाल्यार ह्या देशाची दिशा ही ठरची ना. म्हणून तर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आमच्या रिपब्लीक डे दिसा जी देशाक थीम दिली ती विकसित भारत. ह्या देशाचो जर विकास जातलो आसत आम्ही जेका म्हणटा की 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जर जावपाक जाय, जी फ्रजायल इकॉनॉमी 10 नंबराचेर आशिल्ली तेच्या पासून आमकां 5 नंबराचेर आणि इन फ्युचर जर 3 नंबराचेर पावपाक जाय आसत जाल्यार काही गजाली आमकां फॉलो करच्यो पडटल्यो.